पेडणे हायर सेकंडरी टॉयलेटाक नवी टाकी बांधपाची नाशिल्ल्यान त्या वाठारात लोकांक कसलेच त्रास जावचे ना अशें हायर सेकंडरी वेवस्थापन म्हणटा। कांय थळाव्यांनी हरकत घेतिल्ल्यान पालिकेन स्कुलाच्या टॉयलेटाचें काम बंद उडयलां। ताका लागून 400 भुरगीं आनी पालक चाळवल्यात। टॉयलेटीचें काम बेगिनात बेगीन सुरू करचें म्हण पालक संघटना मागता। पेडणे सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेत 400 विद्यार्थी आसात। थंय फकत 2च संडास आशिल्ल्यान विद्यार्थी आनी शिक्षकांचे बरेच हाल जातात। टॉयलेट असल्यामुळे सगळ्यांना प्रॉब्लेम होतो। एवढी मुलं आहेत आणि गर्दी असल्यामुळे सगळ्यांना ॲडजस्ट होत नाही राहायला। हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे। सगळ्या मुली तिथे ॲडजस्ट होत नाहीत। ताका लागून आमकां एकदा भायर वयचें पडटा। जर न्यू टॉयलेट जाल्ली जाल्यार आमकां ते प्रॉब्लेम्स जावचे ना। हायर सेकंडरी कडेन 2च टॉयलेट आहात फक्त। 400 जवळ 400 भुरगीं आहात। 200 लेडीज आहात, 200 बॉयज आहात आणि वयल्यान स्टाफ आहा लेक्चर बेसीस आणि थोडो पिवन लॅब असिस्टंट आणि तेंच्यांनी ह्या टॉयलेटीक खंय वचपाचें हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा। सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय संडास बांदता मात नवी टाकी बांदिना। त्या खातीर ह्या संडासाचो कोणाकूच त्रास जावचो ना अशें विद्यालयाचो उपप्राचार्य सुभाष मांद्रेकार म्हणटा। हांवें न्यू चेंबर बांदपाचें हितून ना, आमकां फक्त एडिशनल रूम भितर जाय टॉयलेटाक। जे खातीर जे आमचे जे टॉयलेट आसा ते भुरग्यां खातीर पावना, स्टाफा खातीर पावना। त्या खातीर आमी एडिशनल रूम बांदता आनी ते सेम चेंबराक जॉयन करता। आनी जे चेंबर आमचे कडेन एक्जिस्टींग आसा त्या चेंबराचे केन्नाच तांकां डिफिकल्टी येवना, केन्नाच वास येवना आनी ह्या स्कुला कडेन तरी त्या बद्दल आजुनूय एकूय कंप्लेन येयल्ली ना। कांय लोकांनी कागाळ केल्ल्यान सध्या संडासाचें काम बंद पडलां। त्या खातीर विद्यार्थी चळावल्यात। पेडणेच्यान विनोद मेथर। द गोवन हायर सेकंडरी स्कूल फुटबॉल लीग सर्त 22 सप्टेंबरा सावन सुरू जाता। खेळा खातीर GFDC गोंय फुटबॉल संघटना आनी द गोवन सप्तकी नेमाळे मेळून ही सर्त घेतात। हायर सेकंडरीची पयलेच फावट लीग पावंड्यार अशी सर्त जाता। गांव पावंड्यार फुटबॉल वयर काडपाक सर्तीचो आदार जातलो म्हण आयोजकांचो हो सर्ती फाटलो हेत। It is for the first time that we have come together to organize under-19 school level tournaments in a league format, and the support given by staff of the GFDC and GFA, they have managed to rope in a record 60 plus teams in the boys section and around 22 teams in the girls section, and I'm happy that the Goan on Saturday, the weekly newspaper, was the first to jump in the fray and are associated with this high secondary school league as the main title sponsor along with the Director of Sports and Youth Affairs. The DSY will now henceforth from the next year perhaps will organize leagues in all age groups which they are conducting, and as a result the ecosystem of Goan football will definitely be helped. The GFDC and the Director of Sports and Youth Affairs have been doing so much good work. So when we had this opportunity to partner with them, I think it's only logical that we jumped on board because we wanted to do something at the grassroots level. We wanted to support football right from the bottom where it needs support, where we can develop, future players. They can play for, take them to the World Cup perhaps. So, and we said this was a great opportunity. PSPBचे इंटरनॅशनल मास्टर निशा मोहता 41वी राष्ट्रीय वुमन्स बुद्धिबळ सर्त जिखले। एअर इंडियाचे इंटरनॅशनल मास्टर S विजयलक्ष्मीक दुसरी सुवात मेळ्ळी। गोंयचे भक्ती कुलकर्णी आनी इवाना फुर्तादो 5व्या आनी 6व्या सुवातेर उरली। ती दोगांय चलयांच्या राष्ट्रीय प्रिमियर सर्तीक पात्र थारल्यात। पयले 8 खेळगडे राष्ट्रीय सर्तीक पात्र थारल्यात। 41व्या राष्ट्रीय वुमन्स बुद्धिबळ सर्तीचो 11वो आनी निमणो रावंड सोमारा जालो। PSBBचे इंटरनॅशनल मास्टर निशा मोहता जिखले। एअर इंडियाचे इंटरनॅशनल मास्टर S विजयालक्ष्मीक दुसरी सुवात मेळ्ळी। आंध्राचे हिंदुजा रेड्डीन तिसरी सुवात जोडली। ह्या सर्तीतले पयले 8 प्लेयर राष्ट्रीय वुमन्स प्रीमियर सर्तीक पात्र थारल्यात।
वुमन ग्रँडमास्टर पद्मिनी रावताक 4थी सुवात मेळ्ळी. गोंयचे भक्ती कुलकर्णी आनी इवाना फुर्तात 5वी आनी 6वी सुवातीर उरली, जाल्यार प्रत्युषा बोद्दा आनी स्वाती घाटेक 7वी आनी 8वी सुवात मेळ्ळी. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.